सगळ्यांचे मना काळजातल्यान स्वागत। आमच्या भारतीय लोकशायेत मतदानाक खूप व्हडलें महत्व आसा आणि हे मतदान जर पारदर्शी पद्धतीन जातलें तर मतदार पत्रिका ही पारदर्शी आसची पडटा। ती जितली फेर आणि फ्री आसत तितले मतदानाचो जो प्रोसेस आसा, मतदानाची जी प्रक्रिया आसा ती बी सुटसुटीत जातली, पारदर्शी जातली। म्हणून भारतीय वेंचणूक आयोग, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही मतदार पत्रिका दर वर्सा ताचे रिविजन करीत आसता, त्याचे अपडेशन करीत आसता आणि दर वर्सा सदोदित हो कार्यक्रम चालूच आसता। अखिल भारतीय स्तराचेर ह्या मतदान अपडेशन रिविजन प्रक्रियेत लोकांचो सहभाग जास्त जावचो म्हणून भारतीय वेंचणूक आयोगान स्वीप ह्या येवजणेचो अखिल भारतीय स्तराचेर वापर केल्लो आसा। सिस्टमॅटीक वोटर एड्युकेशन अँड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन हो जो प्रोग्राम आसा, जसो अखिल भारतीय स्तराचेर सगळ्या राज्यांनी आपणायलो तसोच आमच्या गोंयांत सुद्धा ह्या स्वीप येवजणेचो बरे तरेन वापर जायत आसा। आणि ह्या स्वीप येवजणे अंतर्गत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान सगळ्यांक एक उलो मारिल्लो की नव्या सर्जनशील अशा कार्यक्रमांतल्यान तुम्ही लोकांपर्यंत पावात। आणि म्हणून आमच्या ह्या गोंय राज्यांत सुद्धा 2 मतदारसंघांनी जी कामगिरी केल्या, जे कार्य केलां ताची यशोगाथा तुमकां सांगपाक ह्या कार्यावळीचें आयोजन आसा। तालिगांव मतदारसंघ आणि डिचोली मतदारसंघ ह्या दोन्ही मतदारसंघातल्या BLOनी एक वेगळो कार्यक्रम ह्या स्वीप येवजणे अंतर्गत राबयल्लो आसा आणि तांची यशोगाथा जाणून घेवपाक आमी ह्या दोन्ही मतदारसंघांच्या BLOंक भेट दिवया, जाणून घेवया स्वीप येवजणे अंतर्गत तांणी केल्ली ही सर्जनशील अशी कृती जाका अखिल भारतीय स्तराचेर तांची तोखणाय जाल्ली आसा। रोखडेच मेळुया तालिगांव मतदारसंघ आणि डिचोली मतदारसंघातल्या आमच्या BLO भावांक। आयज आमच्या वांगडा आसात तालिगांव मतदारसंघाचे एसिस्टंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आणि तांच्या वांगडा तांचे BLO टीम जी ह्या मतदार पत्रिका रिविजन कार्यक्रमान महत्वपूर्ण काम करीत आसात। आज तांचे कडेन आमकां तांचो अनुभव जाणून घेवपाचो आसा। हांव तुमच्या सगळ्यांचे ह्या कार्यावळीन मना काळजांतल्यान स्वागत करता। भारतीय लोकशायेंत ह्या मतदार पत्रिका रिविजनांत तुमी व्हड कार्य करीत आसा आणि खास करून आयज तालिगांव मतदारसंघाचे AERO म्हणून फ्रँकलिन सर तुमी कार्य पळयतात, तुमचे स्वागत करता। ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान तुमी ही जी BLOंची मतदार रिविजन प्रक्रिया जी आसा ताजेर थोडोसो उजवाड घालचो। हांव फ्रँकलिन फेर्रांव AERO 12 तालिगांव मतदारसंघाचो। म्हज्या मतदारसंघात 41 पाट आसात आणि प्रत्येक पाटाक एक BLO नेमलेलो आसा। म्हजे हांगा 5 BLO येयलेले आसात। दिलीप बाब, प्रवीण बाब, संतोष बाब, पालेकर बाब आणि नरेश बाब। 5 BLO तालिगांव मतदारसंघाचे। आणि हे BLO काम कितें करता आणि कशें आमच्या भारतीय लोकशायेंतल्या ह्या व्हड कार्यक्रमांत कशें आपलें योगदान दिता हें आमकां सगळ्यांक जाणून घेवंक जाय। तर म्हाका BLO तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसाच। तुमी सांगूंक जाय की हे BLO करता काम कितें, कोणी एकट्यान तुमी ताचेर उजवाड घालचो। BLOची ड्युटी कितें आसता? म्हजें नांव नरेश चव्हाण आनी हांव BLO पार्ट नंबर 25 12 तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसा। BLO हो कॉन्सेप्ट बरीच वर्सां जाला चालू जावन आनी ओवर द इयर्स आमी ह्या BLOचे कॉन्सेप्टाचेर आमी खूब काम केल्लें आसा आनी आमी खूब डेवलपमेंट केला। स्पेशली इलेक्ट्रल रोल जो आसा आमचो तो प्युरिफाय करपा खातीर आमी खूब काम केलां आनी इलेक्शनाचो मेन जो हें आसा आमची गोश्ट आसा ती इलेक्ट्रल रोल जर आमचो प्युअर ना जाल्यार आमचें जें हें आसा इलेक्शन जे आमी कंडक्ट करता ते स्मूथ फंक्शन जावचें ना। सो हो रोल जो आसा तो प्युरिफाय करपा खातीर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान BLO हो कॉन्सेप्ट स्टार्ट केलो आनी अशे तरेन आमी
प्रत्येक जण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रत्येक वाड्यान आमी एक BLO अपॉयंट केल्लो आसा आनी तो BLO जो आसा तो प्रत्येक पळयता की सगळे जण तेजे पाटांतले जे एलिजिबल वोटर्स आसा ते एनरोल जाल्ले आसा जावं कोणाक करेक्शन करपाचें आसा तेंचे वोटर आयडीचे डिलिशन करपाचें आसा हें सगळें आमी डोर टू डोर विजीट करून आमी फिल्ड व्हेरिफिकेशन करता आनी पळयता की आमचो जो इलेक्टोरल रोल आसा तो 100% प्युरिफाय जाल्लो आसा म्हणून. कित्याक नवे वोटर 18 वर्सांचे जे त्या वर्सा 18 वर्सां पूर्ण करता किंवा कोण लग्न जावन ह्या वार्डात ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन किंवा दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयल्लो आसा किंवा कोण देवाघरा गेल्लो आसा जो हयात ना ताचें नांव डिलीट करचें पडटा. अश्यो खूब घडणुको आसतात. तितर हे आमचे सगळे BLO खूब कार्य करीत आसा. पूण भारत सरकारान भितर नाविन्य येवचें म्हणून हाक दिल्ली आनी ह्या नाविन्याच्या दृश्टीन ह्या मतदारसंघान एक नवो प्रोग्राम लॉन्च केल्लो आनी म्हाका दिसता तुमकां सगळ्याक तालिगांव मतदारसंघातल्या सगळ्या BLOक जे तुमी कार्य केलां ताका लागून भारत सरकारचो स्टेट लेवलाचेर तुमकां पुरस्कार फावो जाला आनी ते जाणून घेवपाक म्हाका खूब उमळशीक आसा की कित्याक लागून तुमकां आनी कसलो हो पुरस्कार फावो जालो तुमी सांगचो. म्हजें नांव संतोष कुंकळकर. हांव तालेगांव मतदारसंघाचो एक BLO पार्ट नंबर 22. तर हो आमकां पुरस्कार जो फावो जाल्लो तो फाटल्या वर्सा आमकां एक इलेक्शन कमिशनर एक ॲप लॉन्च केल्लो BLO रजिस्टर ॲप आनी त्या ॲपाचेर आमकां सगळे पुराय देशभराच्या BLOंक काम करचें पडटलें. सो जें काम आमी सुरवात पयलीं आमकां ट्रेनींग जाली तेन्ना आमचे बरोबर तालिगांवचे बरोबर 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्यो पणजे सांत आंद्रिया आनी सांताक्रूज. सो आमी सगळे BLO मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान ही आमची ट्रेनींग चालू आसली. खरें सांगपाचें म्हटल्यार म्हजो एक्सपिरियन्स जेन्ना ही ट्रेनींग सोंपली तेन्ना हांव टोटल क्लियर बोल्ड सगळे माथ्या वयल्यान गेले. तर जेन्ना ट्रेनींग सोंपल्या बरोबर हांव भायर येयलो. म्हाजो कलीग आसा एक विनेश म्हणून म्हाज्या बुथाचेर ताजो बूथ आसा एकेच बिल्डिंगेन दोगांयचो. ताका हांवें विचारलें की बाबा रे हे कितें तरी अशें करपाचें रे. पूण मनान एक खंय तरी इच्छा आसली की कितें तरी नवें आयलें हें करपाचें म्हणून. सो तेणी म्हाका हें सगळें ॲप डावनलोड करून दिलो आनी तेणी म्हाका सांगयलें तेजे प्रमाणें सेकेंड डे आमची ARO आसली मॅडम ईशा सावंत. तिणें आमकां सगळ्यांक ऑफिसान आपोवन येलें आनी कलेक्टर ऑफिसाच्या फुडल्यान गार्डन आसा थंयसर आमकां हें तिणें आपल्यान स्वता जावन ट्रेनींग दिली ॲप डावनलोड करून कशें तुमी काम करपाचें. आनी हें जेन्ना आमकां एक उत्स्फूर्तताय दिली तेन्ना आमी हें काम सुरवात केलें. जेन्ना आमी जशे जशे डोटे अपलोड करपाक लागले तेन्ना CO ऑफिसान हें कळ्ळें की तालिगांव लोकांनी BLOंनी हें काम चालू केलां म्हणून. आनी COन खूद आमकां तालिगांवन येवन भेट दिली. मिस्टर कुणाल सर आनी आमचो एडिशनल CO नावती सर हे दोगूय आमकां भेट दिली तालिगांव. आनी सगळे BLO आमी एकठांय जाले थंयसर गॅदर जाले आनी ज्या प्रमाणे तेणी आमकां विचारलें कितें तुमकां डिफिकल्टीज लागता काय म्हणून. आनी आमकां ज्यो डिफिकल्टीज आसली आमी तांच्या मुखार मांडल्यो आनी आमी सांगलें सर आमचें काम सुरडीत चलता म्हणून. सो तेणीय आमकां आपल्या कामाचे एक्सपिरियन्स दिले आमकां तेणी. आनी तेन्ना आमकां अशें दिसलें की आमच्या फाटल्यान कोण तरी आसा कितें तरी आसा. आनी आमी हे सगळे तालिगांवच्या BLOंनी जो आमकां टायम दिल्लो ह्या टायमा भितर आमी हे सगळ्यांनी 100% सक्सेस काम केल्लें. आनी जेन्ना सक्सेस काम केलें तेन्ना आमकां दुसरे दिसा आमचे AROन आपयले मॅडम ईशान आनी आमकां पळयत रावूंक लागली. आमी पळयलें कितें तरी जालां अशें. तर मॅडम ईशान आमकां सांगलें तुमकां खबर ना तुमी कितें केलां पळय तें. सो आमकांय उत्सुकताय कळ्ळी की आमी इतलें काम केलें तर आमी कितें तरी केलां म्हणून आमकां सांगपा लागली ती तुमी म्हणपा लागले आख्ख्या गोंयाकूच न्हू सो पुराय भारतांत तुमी सगळ्याच्याक बरें काम केलां आनी तुमी नंबर 1 100% तुमी हो BLO ॲप रजिस्टर तुमी हेचेर काम करून तुमी जैत जोडला म्हणून. सो ह्या खातीर आमकां पुरस्कार फावो जाला. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाका तेणी आनी एक सांगलें की संतोष की ह्या ज्या सगळ्या BLO भितर सगळ्याच्या पयलीं जें तुवें काम जर सोंपयलां जाल्यार हें तुवें सोंपयलां.
23 तारीख. सो त्या खातीर म्हाकाय बेस्ट BLO ऑफ स्टेट लेवल हो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. अभिनंदन तुजें संतोष. तुजें खरेंच तुवें खूब इंट्रस्ट घेवन हें काम केल्लें आसा आनी म्हणून तालिगांवच्या प्रत्येक BLOचें अभिनंदन म्हाका करीन दिसता. कित्याक हें काम फक्त गव्हर्मेंटान आपल्याक ड्युटेक दिला म्हणून ड्युटी म्हणून ताणें करूं ना, आपल्या आयुश्याचो वेळ भितर घातला. आनी हांव बदलच्यान पळयता तुमी जो बिल्लो लायला, आय एम प्राऊड टायम डोनर. हें टायम डोनर म्हणजे कितें हें म्हाका जाणून घेवपाची खूब उमळशीक परत एकदां आसा. म्हजें नांव दिलीप आगापूरकर, पार्ट नंबर 23, 12 तालिगांव AC. आतां हो टायम डोनर आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा. मनशाक आमी जर तर रगत जाय जाल्यार आमी रगत डोनेट करता, कोण ऑर्गन्स डोनेट करता. तसोच हो आमी एक कॉन्सेप्ट तयार केला, टायम डोनर म्हणून. हातूंत कितें आसा, टायम डोनर म्हटल्यार कोण, जे रिटायर्ड सर्वंट्स आसा, सिनियर सिटीजन आसा, ते आमचे टायम डोनर. ते कितें करता, आमच्या वोटरांक गायड करता. आतां गायड कशें करता, तांकां वोटींग कार्डाचो म्हत्व सांगून दिता. आतां वोटींग कार्ड म्हटल्यार करतलो जाल्यार तुका एनरोल जावंक जाय खंय तरी. सो आमकां इतलें सोंपें जालें. पयलीं आमी कितें करताले, मामलेदारान वचप, फॉर्मां भरप, सगळी कटकट आसताली. आतां इलेक्शन कमिशनान वेबसायट काडलेली आसा आनी ती जावन आसा www.nvsp.in. हाजेर जर आमी वचत जाल्यार सगळीं फॉर्मां थंय दिसता. थंय फॉर्म 6 आसा, 7 आसा, 6A आसा, 8 आसा, 8A आसा. आतां फॉर्म 6 म्हटल्यार जे कोण 18 कंप्लीट जाला, जावं दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सी सावन एका कॉन्स्टिट्युन्सी सावन दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येता, ते तेंच्यांनी तें भरप. आतां 6A फॉर्म जे सर्वीस वोटर्स आसा, जे कामा धंद्या खातीर जावं एज्युकेशन पर्पजा खातीर दुसरे कडेन आसा, ते तेंच्यांनी भरप. आतां फॉर्म 7 आमी डिलीट करूंक शकता नांव. तशेंच आमचे कडेन फॉर्म 8 आसा. 8 सपोज आमच्या कार्डार कितें चुको आसा, सो आमी ते करेक्ट करूंक शकता. तशेंच आनी एक फॉर्म आसा, तें 8A आसा. 8A एक सपोज कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, एका पार्टांतल्यान दुसऱ्या पार्टान वचपाक जाय जाल्यार आमी ते फॉर्म फिल करूंक शकता. सो इतली इजी जाल्ली आसा आनी सगळें पेपरलेस जाल्लें आसा. दिलीप बाब, तुवें खरेंच एक आपल्या ल्हानशा हितूंतल्यान खूब म्हायती दिल्ली आसा की सगळे फॉर्म कशे भरचे. NVSP सारकी सायट जी आसा ती आज सगळ्यांक उपयोग जाता आनी ताचो उपयोग सगळ्यांनी करचो अशें तुमी सांगिल्लें आसा. देव बरें करूं तुमच्या सुंदरशा, खरें म्हणजे तुमी जे म्हायती सगळ्यांक दिल्या त्या बद्दल तुमचे आभार व्यक्त करता. आतां तुमी BLO हें काम करीत आसा, ही कॅम्पेन चलत आसा, पूण तुमकां BLO म्हणून हांव जाणा की खंयच्या घरा तर कोणाच्या वचत आज जर कितें म्हायती जाय जाल्यार लोक खरी म्हायती सांगपाक फाटीं फुडें जाता. हो आनी खंय वापरीत गाय, कितें म्हाका आनी त्रास जायत गाय, अशें तुमकां खंय त्रास जायना किंवा डिफिकल्टीज येना घरांतल्यान सगळ्या हावज होल्डांतल्यान इन्फॉर्मेशन घेवपाक? तुमचे अनुभव हेच्या बद्दल कितें? म्हजें नांव प्रवीण सांगेकर, BLO पार्ट नंबर 41. सर खूब त्रास जाताच. जेन्ना आमी डोर टू डोर विजिटाक वयता तेन्ना खूब त्रास जाता. कितें आसता सर, तरेतरेचे लोक असतात. कोणाचे मायंडसेट दुसरे आसता, कोणाक बाबा आपले इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसना. थोडे कित्याक तुका जाय, कित्याक तुका हें इन्फॉर्मेशन जाय, हें सगळे क्वेश्चन आमकां विचारता सर. पूण कितें आसा, ही आमची ड्युटी आसा सर की आमी इलेक्ट्रल रोल प्युअर करपाचो. सो आमकां हे डोर टू डोर विजीट करून लोकांचे पयलीं आयकचें पडटा सर, ते कितें उलयता. मागीर आमचो कितें कॉन्सेप्ट आसता तो आमी तांकां समजोवन सांगता सर की वाय इट इज, कित्याक इम्पॉर्टंट. आतां सर तुमी थोडीं जाणां अशीं आसा की इलेक्ट्रल रोल तेंचें इलेक्शन कार्ड करूंकूच ना. 18 वर्सां जावन सुद्दां तांकां मायज वर्सां जाता पूण ते इलेक्ट्रल कार्ड तेंच्यांनी एनरोल करूंक आसना. सो वाय इट इज इम्पॉर्टंट. आमच्या कंट्रीच्या डेमोक्रेसी खातीर जशे आमचे सर सोल्जर आसात ते आमच्या भारताक भायरसून प्रोटेक्ट करता आमच्या कंट्रीक, तशें आमीच सर, आमी सगळे BLO आमी भितरले सोल्जर कशे, आमी आमच्या कंट्रीक भितरल्यान प्रोटेक्ट करता सर. आमी भितरल्यान प्रोटेक्ट करता आमच्या कंट्रीक. जर तर आमची डेमोक्रेसी सर क्लीन जायच, आमचे भितरल्यान आमच्या कंट्रीक कोण कांयच हें करूंक शकचे ना सर. सुंदर. सो सर तशी डिफिकल्टी आसता. थोडे लोक कितें आसता सर, थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसता ते तुका दीसभर घरा कडेन आसना. सो आमकां सांजच्या टायमार नाल्यार
सकाळच्या टायमार तेंच्या घरान वयचें पडटा सर. एक एकदां थोड्या घरांनी कितें आसता 2-3दां सुद्दां वयचें पडटा. थोडे जाण घरा कडेन आसना, हे सगळे प्रॉब्लम आसतात. मागीर सांजचे गेले जाल्यार म्हणटा ते मातशें रावात, आमी आतांच घरान येयल्ले आसात, सो मातशें हें करा. तशें खूब डिफिकल्टी जाता. थोड्यांनी कितें आसता सर, थोड्यांची घरां व्हडलीं आसता, थोड्यांगेर सेक्युरिटी आसता. आतां कॉलनीनी आमी वयता जाल्यार सेक्युरिटीक सांगचें पडटा, मागीर सेक्युरिटी फोन मारतलो, तेंचें परमिशन घेवचें पडटा, मागीर तेंचे कडेन उलोवचें पडटा. खूब हे डिफिकल्टीज खूब जाता सर. आनी मेन कितें आसता सर, आतां म्हजो पार्ट असो पार्ट 41 कामराभाट तालिगांव, तो असो सेन्सिटीव म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा सर. सेन्सिटीव म्हणजे सो थंय सर मायग्रंट्स आसता, स्लम एरिया आसा. सो थोडे जाण कितें आसता सर स्लम एरियान बीन, तांकां आमची भाशा एक एकदां मातशें डिफिकल्ट जाता. सो थोडे इलिटरेट आसता, मातशें शिक्षण मातशें तांकां लेस आसता सर. सो तांकां सगळें समजोवन सांगपाक आनी तेंचो आमकां विश्वास जिखपाक मातशें खूब त्रास पडटा सर. आनी प्लस आमी म्हणून गव्हर्मेंट सर्वंटूच सर, आमचो पेरंट डिपार्टमेंट दुसरो आसता. ते पेरंट डिपार्टमेंटाचें काम करून मागीर आमकां सांजच्या टायमार हे इलेक्शन कमिशनाचें सुद्दां काम करचें पडटा सर. शेनवारचें करचें पडटा. जेन्ना आमची हॉलिडे आसता शेनवार आयतार, सॅटर्डे संडे, हो टायम आसता सर फॅमिलीक दिवपाचो. पूण तरी आमची फॅमिली आमकां सपोर्ट करता, ना तुमचे देशा खातीर तुमी काम करतात तें तुमी पयलीं करा, आमचें मागीर करया. हाचे वयल्यान तुमकां आयकुप्याक कळ्ळां आसतलें की कितल्योय जरी डिफिकल्टी आसल्यो, कितलेय जरी त्रास जाले, तरी हें देशाचें कार्य म्हणून ही सगळे जे BLO आसा ते काम करीत आयिल्ले आसा. म्हणून आमची जबाबदारी कितें, BLO जेन्ना म्हाज्या घरा येता तेन्ना ताका पूर्ण सहकार्य दिवपाची जबाबदारी आमी प्रत्येक नागरिकांनी करूंक जाय. कित्याक फाल्यां आमीच झगडटले की आपलें इलेक्ट्रल रोलाचेर नांव कित्याक ना, म्हाजो चलो 18 वर्सां जावन गेलो पूण ताचें नांव कित्याक ना. हें जर खंय थांबूंक जाय आनी बरो मतदान पत्रिका जर आमकां बरे तरेन मेळटली जाल्यार आमी सहकार्य करपाची गरज आसा. आतां हांव वदयच्यान पळयतालो तसो ताचो प्रवीण बाबान उल्लेखूय केला की तुमकां खरें म्हणजे ऑफिसाचें काम पळोवंक जाय, घरच्यांची घरानूय, पूण तुमी मॅनेज कशें करता, कसो तुमचें टायम मॅनेजमेंट, टायम डोनेट करतना टायम मॅनेजमेंटूय करप अत्यंत गरजेचें. हाचेर तुमी कसो विचार करता जेणे करून हें काम बरे तरेन जातलें. म्हणपाचें म्हटल्यार आमचो दिलीप बाबा आनी प्रवीण बाबान ऑलरेडी हेजेर लायट घातलेलें आसा. पण तरी आसतना हांव एक्चुली तुमकां सांगूंक सोदता सर, आमी हें जें काम आसा न्ही हें शेनवार आयतार, हॉलिडेज आनी आफ्टर ऑफिस अवर्स करता, एंड एज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द इलेक्शन कमिशन. दुसरें म्हणजे कितें आसा सर, ना म्हणना हांव, आमकां त्रास जाता तेजो, कित्याक फॅमिली लायफ आमी खंय तरी सॅक्रिफायस करता. पण दुसऱ्याच क्षणाक कितें जाता जाणा सर, एक विचार येता, आमचे जे सोल्जर आसा आयज बॉर्डराचेर दीस आनी रात आमचे देशाचे सुरक्षा खातीर ते वावुरतात, कसलीच चिंता करिनासतना. तेन्ना म्हाका अशें दिसता आनी आमचे सगळे BLOंक अशें दिसता, आमकां विचार येता की आमचे जे सॅक्रिफायस आसा ते खूब ल्हान आसा ह्या सॅक्रिफायसा फुडें. बरोबर. आनी ह्या खातीर हांव आनी आमचे BLO सगळे प्रावड फील करता दॅट आमी ह्या इलेक्शन कमिशनाचो एक भाग आसा. बरोबर. आनी जे योगदान आमी ह्या इलेक्टरोलाक प्युरिफाय करपाक आमी दिवं शकता तें आमी 100% दिल्लें आसा आनी ह्या फुडेंय आमी तें कंटिन्यू करतले सर. तर असो निर्धार की आमची मतदान पत्रिका बरी जातली, प्युरिफाय जातली, नितळ जातली, ती तर कांयच चुको उरच्यो ना म्हणून हांणी आरंभिल्लो किंवा सुरवात केल्लो हो तांचो ल्हानसो प्रयत्न म्हणटा, पूण म्हाका खबर आसा की तो खूब व्हड प्रयत्न आसा. आनी म्हणून तुमी सगळे अशेंच कार्य करीत रावचें आनी एक सामान्य मतदार म्हणून म्हाजे सकट सगळे तुमकां सहकार्य जाय ते दितलें अशें म्हाका अपेक्षा हांव मनांतल्यान बाळगितां. पूण तुमकां कितें संदेश दिसता ह्या सगळ्या मतदारांक की ही जी प्रक्रिया आसा ती आनीक बरी जातली, हाचेर तुमचो संदेश लोकांक कितें तुमी दिवंक सोदता? मॅसेज सगळ्या युथांक आसा, जे कोण 18 वर्सां कंप्लीट जाल्ले आसा आनी आजून पासून एनरोल जावंक ना, जाल्यार तेंच्यांनी बेग्याचे बेग्या NVSP.in सायटीर वचून आपल्याक एनरोल करचो.
आनी तेजी डेट आसा लास्ट डेट 31 ऑक्टोबर 2018. तर हे सगळे BLO आपले काम करीत रावतले, आमी तांकां सहकार्य करुया. कित्याक कितलेय त्रास जाले जाल्यार हासत मुखान फुडें वचप आनी लोकांचें मनां जिखप इतकेंच तांणी मनांतल्यान ठरयलां की जेणे करून तेंचें कार्य सुद्दां हासत आनी मोठ्या खोशयेन जातलें. म्हणून आमी बी तांकां खोस जातली अशेंच सहकार्य दिवया इतलो संदेश दितना ह्या तालिगांव मतदारसंघाच्या AERO तशेंच सगळ्या BLOक आमी यश आंवडेता आनी फुडें तुमी अशेंच कार्य करात जेणे करून तुमकां आनीक व्हड व्हड पुरस्कार ह्या क्षेत्रांत पुरस्कारा खातीर तुमी काम करना हें म्हाका खबर आसा, पूण तरी आसतना तुमची तोखणाय आख्खो देश करतलो अशें तुमकां सांगून तुमचा आभार व्यक्त करता. तुमकां बरें कार्य आंवडेता. देव बरें करूं. भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या ह्या स्वीप येवजणे अंतर्गत बरें कार्य केलां म्हणून तालिगांव मतदारसंघाच्या ह्या BLOक स्टेट लेवलाचेर गोंय राज्याच्यो माननीय राज्यपाल महोदया मृदुलाजी सिन्हा हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार फावो जाले. आणि म्हणून सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन तालिगांव मतदारसंघाच्या ह्या सगळ्या BLOचे अभिनंदन आसा. तांकां हुनहुनीत परबी आसा. तांणी अशेंच कार्य ह्या वेंचणुके संदर्भात करीत रावचें आनी बरें यश प्राप्त करचें अशी तांकां शुभेच्छा, अशी तांकां परबी दितना तांचें परत एकदां अभिनंदन करुया. देव बरें करूं.